सरकारान पदेरां खातीर पारंपारीक पदेर सबसिडी येवजण चालीक लायल्या। 23 जुना सावन येवजण चालीक लागतली। येवजणेचो लाव घेतले पदेरांक फुडलीं 5 वर्सां पाव 3 रुपयाच दवरचो पडटलो। तांकां सहकारी संस्था वरवींच मैदो घेवचो पडटलो असल्यो अटी येवजणेंत घाल्यात। कमीत कमी 20 वर्सां ह्या वेवसायांत आशिल्ले आनी 150 किलोमीटर मैदो घेवपी पदेरांकूच येवजण लागू जातली। येवजण फक्त मैदो घेवपाक सबसिडी दिता। येवजण 1 ऑक्टोबरा सावन लागू जातली। आणि ही स्कीम आमी 23 तारखेक सांजे 5:00 VHP हॉल फोंडा कडपाबान हांगा लॉन्चिंग करपाचें ठरयलां। ह्या स्किमी प्रमाणे आमी जे ट्रेडिशनल बेकर्स आसा ज्याचें वास्तव्य गोंयान 20 वर्सां किंवा 20 वर्सां पेक्षा चड ते बेकरेच्या धंद्यान आसा अशा लोकां खातीर ही स्कीम आसा। तातूंत आमी 3 कॅटेगरी केल्या। एक कॅटेगरीन जे अप टू 50 kg पर डे मैदो वापरता ताका 4 रुपया पर kg। दुसरी कॅटेगरी बी तातूंत 51 to 100 kg 51 to 100 kg पयल्या 50 किलांक 4 रुपया आनी मागीरच्या 50 किलांक 2 रुपया। आनी तिसरी कॅटेगरी सी 101 to 150 kg हेतून पयल्या 50 किलांक 4 रुपया दुसऱ्या 50 किलांक 2 रुपया आनी तेजे फुडें 1 रुपया अशें ह्या लोकांक बेकर्सांक असोसिएशन हे इन्सेंटिव्स दिवपाचें ठरयल्या। अबाव 150 kg जाल्यार काय ना, नो सपोर्ट करी नो। ताजे एक एफिडेविट आसपा जाय आसतलें। मागीर एक प्रूफ दॅट ही हॅज बीन एंगेज विथ फॉर द लास्ट 20 years। ताजे एक पर्मनंट SSI रजिस्ट्रेशन आसतलें विथ इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। लिगल मेट्रोलॉजीचे लायसन्स आसतलें कित्याक लास्ट 20 years तो आसा म्हणून प्रूफ आसतलो एक। आनी कित्याक पावाचो वेट 50 ग्राम आसपा जाय। सो लिगल मेट्रोलॉजी ताका एक हें आसतलें लायसन्स आनी वेरिफिकेशन बाय लोकल पंचायत ऑर म्युनिसिपालिटी। इफ इट इज पंचायत देन काउंटरसाइन बाय द BDO तो लास्ट 20 years आसा म्हणून ताजे हावस टॅक्स ट्रेड टॅक्स कित्या खातीर लावपाचें ताजे एअर बर्थ सर्टिफिकेट तो गोंयचो काय ना तो आनी एक तेजे ID तेंचे एक रजिस्ट्रेशन आहा मेंबरशीप बेकर्साचें सो तेजें एक रेकमेंडेशन आसतलें। वी हॅव एनविसेज दॅट दीस शूड बी परचेज थ्रू बागायतदार or marketing federation so that for better accountability. So I have discussed with them. समज त्यांचा कितें विषय आहा समज ब्रँडाचो क्वालिटी we'll ensure that that बागायतदार actually purchases that particular brand so that there is no issue on that. आणि एका आमी बँकाचे सर लिंक दिला। HDFC will support bank transaction support will be from HDFC bank so it will be streamlined straight away ते त्यांच्या अकाउंटान डायरेक्ट ते पैसे वचपा शकता आणि this scheme will be sir effective from 1st of October last year. म्हणजे इंटेंशन ऑफ द गव्हर्नमेंट कितें जाण टू सिंपल की लोकांकय बारीक बारीक पाव जाता पळय ते जावं जायना। एक स्टँडर्ड 50 ग्रामाचो पाव मेळूं जाय। तेच न्ही वी हॅव एनविसेज दॅट दीस प्रायस विल बी stagnant for next 5 years which can be reviewed by government thereafter. फाटलीं 60 वर्सां धार बांदोड्या आंबेचे लोक पोनेळांतल्यान गांवांत यो वच करतात। शाळा कॉलेजांतलीं भुरगीं वेळ प्रसंगाक दुयेंतीकय अशेंच पोनेळांतल्यान हाड व्हर करतात। फाटलीं कितलींशींच वर्सां आंबेचे लोक चलून वचपा खातीर पूल मागतात मात आज मेरेन एकाय सरकारान तांच्यो मागण्यो काना मनार घेतिल्ल्यो नात। न्हंयक पूर येत जाल्यार 2 गांवांक भोंवताडो मारून वचचें पडटा। आंबेचे लोक परिवर्तन सरकाराचेर आस्त बाळगून आसात। विवेक प्रभूचो रिपोर्ट। आंबेची ही न्हंय फाटली 60 वर्सां लोक हे न्हंयचे वेल्यान गांवांत यो वच करतात। कितलींशींच वर्सां जालीं लोक चलत यो वच करपा खातीर तरी पूल मागतात मात एकाय सरकारान तांची मागणी अजून काना मनार घेवंक ना। कितली वर्सां जालीं को आतां हें पळयता हें आतां ही आतां म्हाका 60 वर्सां जालीं पयलीं सद्या 60 वर्सां पयलीं आनी पयलीं वचत आशिल्लो तोय बी म्हाका खबर आहा ताका कांयच हें ना कितें सोय ना वचपाची इतलीच सोय। तुमकां आतां एक मागणी की पूल जावचो तुमकां हय पूल म्हण एकदम मोठो न्ही पांयवाट पूल जावचो। एक आंबे आनी दाबाळ हाजे मदीं जें डिस्टन्स आसा तें फक्त खाली 500 मिटरांचें आसा। तर हे आंब्याच्यान दाबाळी वयता जाल्यार एक मदीं न्हंय लागता आनी हे न्हंयक लागून आमचो जो संपर्क जो आसा दाबाळ आंबे वचपाचो जावं कितें इश्कोलाक वचपाचे भुरगे हे तेजे प्रॉब्लम आसा ते सगळे प्रॉब्लम हे न्हंयक लागून जाता आनी तेजे पडटा 8 किलोमिटर हे 500 मिटराक लागून आमकां
8 किलोमीटर सुमार आमकां डिस्टन्स क्रॉस करचें पडटा. ट्रान्सपोर्ट ना तुमकां ना ट्रान्सपोर्ट ना, ह्या गांवांच्यान ट्रान्सपोर्ट कांय ना. खातीर जर कोणी बरो पडलो ना जायत जाल्यार हे दाबाळेंच्यान खंय वयतलो जाल्यार आमकां ही एकूच वाट आसा की ते वाटेच्यान जर कवर करतलो जाल्यार खूब आमकां डिस्टन्स कवर करचें पडटा. आनी तें म्हणल्यार तो मनीस त्या मनशाचें बरें वायट कितें जावपाक शकता. त्या खातीर हे न्हंयक बरो बारीकसो पूल जावचो ही एक आमची मागणी. आंबेचे लोक परिवर्तन सरकार पूल बांदून दितले म्हूण वाट पळयतात. पूण सरकाराची गोंयभरची पुलांची सद्याची वळेरी पळयल्यार आंबेच्या पुला खातीर लोकांक आनिकूय बरोच तेंप वाट पळोवची पडटली अशें चित्र दिसता. आंबेच्यान खबराकार विवेक प्रभू, प्रुडंटा खातीर. UPA सरकारान मंत्रिमंडळाची फेररचणूक केल्या. केंद्रीय मंत्रिमंडळांत 8 नवे मंत्री घेतल्यात. CP जोशी आनी अजय माकनान फाटल्या सप्तकांत मंत्रिमंडळांतल्यो सुवाती रित्यो केल्ल्यो. ते पयलीं पवन कुमार बन्सल आनी अश्विनी कुमारान सुवाती रित्यो केल्ल्यो. लोकसभा वेंचणुके पयलीं घडये ही सद्याचे मंत्रिमंडळाची निमणी फेररचणूक आसूंये. मंत्र्याचो आंकडो आतां 77 पावला. मंत्रिमंडळांत रुजू जाल्ले नवे मंत्री सीसराम ओला श्रम आनी रोजगार मंत्री, ऑस्कर फर्नांडीस रस्ते आनी महामार्ग मंत्री, गिरिजा व्यास गृहनिर्माण शार उदरगत आनी गरिबी उन्मूलन मंत्री, KS राव वस्त्रोद्योग मंत्री, संतोष चौधरी भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्री, राज्यमंत्री पद मेळिल्ले खासदार माणिकराव गाबित सामाजीक न्याय आनी सबलीकरण राज्यमंत्री, JD सीलम राज्य अर्थमंत्री, EMS नचियप्पन उद्देग आनी वेवसाय राज्यमंत्री. 8 नव्या मंत्र्यांनी शपथ घेतले उपरांत केंद्रीय मंत्रिमंडळाची तांक 77 मेरेन पावल्या. DMKचे मंत्री आनी पवन कुमार बन्सल, अश्वनी कुमार, अजय माकन आनी CP जोशी ह्या केंद्रीय मंत्र्यांनी राजिनामो दिल्ल्यान केंद्रीय मंत्रिमंडळाचो विस्तार आनी फेररचणूक गरजेची जाल्ली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वास्कोच्यान वालंकिणी वचपी रेल्वे आतां सावड्डे स्टेशनार रावता. रेल्वे सोमारात हे पयले फावट स्टॉप घेतलो. वालंकिणी वचपी सावड्डे आनी सांग्यावेल्या लोकांनी नेट धरिल्ल्यान ट्रेनीक आतां सावड्डे 1 मिनटाचो स्टॉप दिला. मात हाचें श्रेय घेवपा वेल्यान काँग्रेस आनी भाजपा मदीं पेटला. खासदार फ्रांसीस सार्दीन म्हणटा वालंकणी ट्रेनीचें श्रेय खासदारांक. निलेश काब्राल म्हणटा लोकांनी प्रकरण लावन धरिल्ल्यान ट्रेन सावड्ड्या रावंक पावली. हांव आतां सुमार 30 वर्सां जालीं आमी वेलंकणी वचपी आनी आमकां वेलंकणी वयता जाल्यार हिंगसो मार्गांव वचोंक पडटालें आनी खंय वचपा अशें पडटालें. टिकेट काडपाक प्रॉब्लम जातालो. सांगेच्या सांवड्डेच्या आनी केपें हे सायडी वाठाराच्या लोकांक हे स्टेशनाचेर ट्रेन होल्ड करून एकदम बरें केलें आनी व्हड खुशालकाय भोगता आनी आमकां भरपूर एक सोंपें जाता. नाजाल्यार खूब त्रास जाताले मडगांव वचपाक आनी येवपाक. आय एम व्हेरी लकी टू बोट दिस ट्रेन फॉर द फर्स्ट टायम. हेजे पयलीं कोणें इनिशिएटीव घेवना. आज आमी सगळ्यांनी लोकांनी आनी लोकां वांगडा हांवें इनिशिएटीव घेवन हो स्टेशन आज स्टेशनाचेर ट्रेन स्टॉप जाल्ली आसा. हेजे क्रेडीट पळय आतां लोकांनी डिसायड करचें. क्रेडीट हांव घेना, क्रेडीट लोकांक. कितें लोकांनी म्हज्या वांगडा रावन तांकां लोकांनी सगळे एकठांय जावन तें केल्लें आसा. आज कोण कोण येता आनी क्रेडीट घेता ती सेपरेट गोश्टी. म्हाका तेजेर उलोवपाचें नाका. गोंयचें सेंट्रल पडे आहा तो क्रेडीट MPन घेवपाक जाय. हांव आहा, श्रीपाद आहा, शांताराम आहा. म्हाका कितें बरें पडटा कित्याक हांव एस्टिमेट कमिटीचो चेअरमॅन आहा. आय कॅन कॉल एनी कमिटी, एनी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड डिस्कस एंड कितें आहा तें. हांव म्हणना सगल्यो जाताय म्हूण. पूण जाय तें हिंग ट्रेन घाली. आमी जे मुस्लीम भाव आमचे बॉम्बे वताले, बेंगलोर वताले, आतां वास्कोसा वताय, तें आमी केलें. तुमगे MLAन पडे दिल्लें ताजे पयलीं आमी दिल्लें. पूण MLAन दिल्लें तें तेगेले लेटरूय आनीक एक तागल्याचेर कवरींग लेटर करून हें आयज जाल्लें आसा. घेऊ एक वेवसायीक विसव.